काँग्रेसींतल्यान असंतुष्ट कुशीक सोडून वेगळी राजकीय पार्टी करपाचे प्रकार नवे न्ही। ह्या पयलीं 2 फावट काँग्रेस अशीच फुटल्या आनी सरकारां घडयल्या, तिवूय बीन भाजपाचो तेंको घेवन। केन्ना आनी कशी ते पळयात। अलौकिक शिलकार आनी तुमी पळयतात प्रुडंट। गोंयांतली काँग्रेस अशी 2 फावट फुटल्या। एकदा गोवा राजीव काँग्रेस तयार जाली, जाल्यार दुसरे फावट गोवा पीपल्स काँग्रेस तयार जाली। म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार ह्या दोनूय पार्टीचे आमदार कांय वेळा खातीर मुख्यमंत्री जाले। वेंचणूक लढयनासतना मुख्यमंत्री करपी आतां मेरेनच्यो ह्यो दोनूच राजकीय पार्टी आसतल्यो। हे कशें घडलें ते पळयात। 1994च्या वेंचणुकेंत काँग्रेस सरकार आयिल्लें, मात ह्या टर्माच्या निमण्या वर्सा दोतोर विल्फ्रेड डिसोजाच्या फुडारपणा खाला काँग्रेस फुटली आनी तांणी गोवा राजीव काँग्रेस ही नवीन पार्टी तयार केली। तितल्यार ना, पार्टी तयार जाताच दोतोर विलीन मगोच्या तेक्यान सरकार फॉर्म केलें। ह्या टर्मात पयलेच फावट वेंचून आयिल्ल्या भाजपाच्या 4 आमदारांनी ह्या सरकाराक तेंको दिल्लो। दोतोर विलीचे हें सरकार 4 म्हयन्यांनी पडलें। वेंचणुकेक वचनासतना आपल्या पार्टीचें सरकार ह्या गोवा राजीव काँग्रेसीन करून दाखयल्लें। ह्याच गोवा राजीव काँग्रेस पार्टीन 1999त 14 सिटांचेर वेंचणूक लढयली आनी तांचे 2 आमदार वेंचून आयले। साळगांवच्यान दोतोर विली आनी म्हापशेच्यान फ्रांसीस डिसोजा। ह्या वेळार लुइजीन फालेरोचे मेजॉरिटीन आयिल्लें काँग्रेस सरकार अशेंच असंतुश्ट काँग्रेसवाद्यांनी उडयलें। फ्रांसीस सार्दीन, दयानंद नार्वेकार आनी हेर आमदार काँग्रेसींतल्यान फुटले आनी गोवा पीपल्स काँग्रेस पार्टी घडयली। भाजपाचो तेंको घेवन फ्रांसीस सार्दीन मुख्यमंत्री जालो। वेंचणुकेक वचनासतना सरकार घडोवपी गोवा राजीव काँग्रेसी उपरांत ही दुसरी पार्टी। हें सरकार 9 म्हयने चल्लें। उपरांत भाजपान सार्दीनाक देंवन आपलें सरकार स्थापन केलें। भाजपान ह्याच काँग्रेसींतल्यान फुटून आयिल्ल्या असंतुश्टाचो तेंको घेतिल्लो। दयानंद नार्वेकार गोवा पीपल्स काँग्रेस पार्टींतल्यान कुशीक सरलो आनी आपली वेगळी गोवा पीपल्स काँग्रेस पार्टी तयार केली। एप्रील 2001त सार्दिनान आपली गोवा पीपल्स काँग्रेस पार्टी काँग्रेसींत विलीन केली आनी उपरांत रोखडेच ऑगस्ट 2001त नार्वेकारानूय आपली गोवा पीपल्स काँग्रेस पार्टी काँग्रेसींत मर्ज केली। आतां पळयात इतिहास कितें सांगता। गोवा राजीव काँग्रेस आनी गोवा पीपल्स काँग्रेसीन सरकारां स्थापन करून सत्तेची फळां भोगलीं खरी, मात उपरांत दोतोर विलीन गोवा राजीव काँग्रेस शरद पवारांच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीत मर्ज केली, जाल्यार दोनूय गोवा पीपल्स काँग्रेस पार्ट्यो काँग्रेसींत मर्ज जाले, म्हणजे आपल्या मूळ घरातूच परतल्यो। दुसरी गजाल म्हणजे भाजप आनी काँग्रेस एकामेकाचे कट्टर प्रतिस्पर्धी आनी केन्नाच एकीकडे येवंक शकना। मात भाजपाक काँग्रेसींतल्यान अशे फुटोन आयिल्ल्या आमदारांच्या पार्टीक सरकार घडोवपाक तेंको दिता वा तांचो तेंको घेवन आपलें सरकारूय करता। ना जाल्यार हालींसराक काँग्रेसीचे आमदार 2/3 फोडून आपली सरकारांय घटमूट करता। सध्या गोंयांत जी गोवा काँग्रेस पार्टी रेजिस्ट्रेशनाक घाल्या ती काँग्रेस असंतुश्टांची म्हूण चर्चा चल्ल्या। येता त्या वेंचणुकेक ह्या पार्टीचे सीट आयले जाल्यार ते काँग्रेस वा भाजपाक तेंको दिवन सरकारांत रावपाक शकता। स्थानीक पार्टी आशिल्ल्यान भाजपाकूय ताचो प्रॉब्लेम आसचो ना अशें इतिहास सांगता। वेळ पडल्यार ही पार्टी ह्यांच्या तेंक्यार आपलें सरकार घडोवपाक शकता। विचार करपा सारकी गजाल कितेंय जावपाक शकता।